बाबडीनो आदीं जेन्ना हांव शिकतालों इस्कॉलान तेन्ना हिस्ट्रीन अकबर आनी बिरबलाची काणी आयकलोली. तुमी आयकल्या केन्ना अकबर आनी बिरबल? तुमच्याय काळार आहा, भुरग्यांच्याय काळार आसा. हे भाशेन खंय अकबर आनी बिरबल, अकबर राजा आनी बिरबल कोण? हुशार सारको. आनी तो कितें कसलेय प्रॉब्लम आहा जाल्यार सॉल्व करपाचें काम बिरबलाचें. एक दीस खंय एकलो कोण येयलो आनीक सगल्यांक ताणें एक आव्हान दिलें, चॅलेंज दिलें. हांव उलयतां, हांव खंयचो तो सांग. हांव उलयतां, हांव खंयचो तो सांग. हांव तर अशें करून उलयलें जाल्यार तुमकां कळटा हांव खंयचो तो? हांव खंयचो? सावथ गोवाचो काय नॉर्थ गोवाचो? सावथ गोवाचो. लँग्वेजीचेर कळटा. हो कोण मनीस आयिल्लो तो हे भाशेन सावथ गोवाची लँग्वेज उलयता, नॉर्थ गोवाची उलयता, पोर्तुगेज उलयता, फ्रेंच उलयता, हिंदी उलयता, मराठी उलयता, कन्नड उलयता, मलयाळम उलयता, तेलुगू उलयता. सगळे भाशेच्यो भासो सारक्यो, कांयच कोणाक कांय कळनासतना फ्लुएंट. लॉज जाली सगल्यांक. अकबराच्या जे आसले तांकां सगल्यांक लॉज जाली. हो एक मनीस येवन तुमकां एक आव्हान दिलां, आपूण खंयचो तो सांग म्हणटा, जायना. बिरबलाकूय लॉज जाली. ओगो रावलो आनी मागीर खंय ताणें एक आयडिया काडली. बिरबलाची आयडिया जाता सारकी, खबर आहा जाणा मरे. तो मनीस न्हिदलेलो आसतना बडी घेयली, ठा करून मारली. आवय गे. खंयचो? गोंयचो. आवय गे. मागीर कितें जाता? दुखोता. बडी मारली आनी ताणें म्हणलें आवय गे दुखोता. कळ्ळो गोंयचो म्हूण. आवय गे दुखोता ह्या सॉंगाची खबर कन्ना. पूण जेन्ना आमकां त्रास जाता, जेन्ना एक बडी पडटा वो आमकां कोण बुडयन मारता, कोणाचो उगडास येता पयलो? आवयचो. आवय गे. देखून तें सॉंग मायरनाचें फेमस जालां, आवय गे दुखोता. भाव भयणीनो, आमी अडचणीच्या वेळार आवयक उलो मारता. मायचो उगडास येता, मायगे जाता, आवय गे जाता. आनी असल्या वेळार जरी तर आमकां दुखता, दुखोता जाल्यार ताचीं कारणां आहात. कित्याक दुखोता आमकां? चल आतां आमच्या मायरनाचें सॉंग म्हणटच उलोवया आयज ताचेर. दुखोता म्हणटा तेन्ना दुखोवपी आसता आनी दुखोवपाचें कारण आसता. आनी दुखोवपाचें कारण आसा जाल्यार, दुखोवपी आसत जाल्यार ते कित्याक लागून तरी दुखयतात. आतां आमच्या गोंयान एक नदर मारून पळोवया. कित्याक तो बिरबलान मारलेलो तेणें आवय गे दुखोता म्हणलेलें देखून आतां पळोवया गोंयान दुखपा सारकें कितें आहा. कोणाक दुखता? जे कोण दुखयतात तांकांय दुखता आनी जांकां दुखयतात तांकांय दुखता. एग्जाम्पल घेवया. आतां ह्या दिसांनी डबल ट्रॅकींग आमच्या गोंयान जें काडून उडयल्लें, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली मायाच्या म्हयन्यान 2022 वर्साक, तें आतां सरकारान परतून हाडलां. म्हणल्यार सावथ वेस्टर्न रेल्वे आहा तांणी परतून डिक्लेअर केला हॉस्पेट टू वास्को डबल ट्रॅकींग एनावन्स केलें. आनी तें केलां तेन्ना जायत्या जाणांक दुखलां. आतां ह्या दिसांनी पेपरांचेर बोवाळ मारता. आयज आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांचो रिपोर्ट येयल्लो आहा पेपराचेर. दुखता. जे कोण पयलीं चळवळ केल्ली, सेव मोलें, आमचें मोलें, गोंयचो एक वोट गोंयान कोळसो नाका, हे वेगवेगळे तांणी चळवळ करून ही सुप्रीम कोर्टाची CEC म्हणटा तांकां, सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी म्हणटा तांकां हाडलेले, दाखयलेले. आमचे गोवा फावंडेशन, क्लाउद आल्वारीस आनी आमचो सेड्रीक म्हणलेलो एकलो आसलो, तो मेलो मागीर कोविडान. जाल्यार हांणी सगळे भाशेचो वावर करून तांकां बरे भाशेन ताची ओळख दिवन सुप्रीम कोर्टान तें स्क्रॅप केल्लें. इकॉनॉमिकली आनी इकॉलॉजिकली नॉट वायेबल म्हूण. आनी आतां सगलें थंड आसतना जेन्ना आमचो सरकार, आमचो गोंयचो सरकार बेकायदेशीर हें काम करून घेता आनी जांकां दुखता ते वचून बोवाळ मारतात थंयसर, आनी तेन्ना ते बोवाळ मारतात तेन्ना आमच्या सरकाराकूय दुखता. आनी देखून सरकार कितें करता?
सरकार काडटा, कोण बोवाळ मारता आनी आपणाक दुखयता तांकां धोत्ता आनी जेलीन घालता, तांचेर केसी घालता. चांदोर उगडास आसतले तुमकां डबल ट्रॅकिंगाचेर आड. आमचीं तरणाटीं, आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आनी आमची तरणाटीं जायतीं त्या दिसाक आहलीं थिंगा. आनी गोंयचो जायतो लोक आसलो, पॉलिटिकल पार्टीचे जायते जाण मनीस आसले ऑपोजिशनांतले. आनी आतां थोडे जाण जे आतां बदल्ल्यात, एक आमचो मोर्मुगांवचो MLA जो आसा तो आमचे बरोबर एक्टिविस्ट आसलो, संकल्प आमोणकर नांव घेता तेजें हांव. एक्टिविस्ट असो आसलो आमचे बरोबर, बोवाळ मारपाक डबल ट्रॅकिंग नाका, डबल ट्रॅकिंग नाका, कोळसो नाका. आयज मागीर वॉशिंग मशिनान घालून आयज दुसरी लँग्वेज उलयता, खबर आहा तुमकां. आतां जो आतांच एक मिनिस्ट्री दिल्लो आहा तो बावटे घेवन आसलो तेन्ना, काँग्रेसीचे बावटे घेवन आमचे बरोबर आसलेलो, आपूण पार्टीचो येयला म्हणून. आयज तोच आतां कालच्या दिसाक पेपराचेर ताचो न्यूज येता की हें केलां तें सगळें ते पार्टयेन केलां, काँग्रेसान केलां. म्हणल्यार दुखता तेन्ना बोवाळ मारता आमी, आनीक दुखता तेन्ना आमी बोवाळ मारता तेन्ना मांयक आमी साल्वार करपाक, ही सगळी बोवाळ जी चलताली ती मांयक साल्वार करपाक, आमची गोंयची भूंय साल्वार करपाक बोवाळ मारताले. आयज तातूंतल्या जायत्या जाणांचेर आजून केसी चलतात. तातूंतलो आमचो एक कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस आनी ताचे बरोबर आनीक दुसरे जे एक्टिविस्ट आसात, आजून केस चलता. बंद करूंक ना सरकारान. कित्याक ती बंद करीत जाल्यार मागीर सरकाराक दुखतलें हें जाणा सरकार, आमचो आतांचो सरकार जो आसा तो. देखून भाव भयणीनो, हें जेन्ना आमी दुखता म्हणटा तेन्ना आवयक उलो मारता जाल्यार आयचें देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. आयचें देवाचें उतर पयलें वाचपान आमी आयकलां, बागेवन पावलू कॉलस्करांक चीट बरोवन सांगता, आदीं तुमी पातकी आसले, तुमी दुस्मान आसले देवाचे, पूण देवान तुमची दुस्मानकाय पयस करून आनी तुमचे पातक पयस करून आपल्या पुताक तुमचे पासत दिला आनी ताणें आपल्या रोगतान तुमकां सोडयल्यात. म्हणल्यार पातकांतली तुमकां पयस केली आनी परतून तुमकां आपल्या गोपान घेतली. दुस्मानकायेंतली तुमकां पयस केली आनी परतून आपले इश्टागतीन घेतली आपल्या पुता वरवीं. आनी दुबावरीत हो पूत आवयचो पूत. ह्या दिसांनी आमी नोयनां करता, तिच्या जल्माची परब मनोवपाक तयार करता तेन्ना हो पूत जो देवान दिलो तो आंकवार मारेचे उदरीन दिलो आनी हेच आवयन ताका आमकां समर्पण दिला. आनी देखूनच जेन्नाय अडचण्यो येतात तितले पावटी ती ताका उलो मारता. एग्जाम्पल घेवया त्या लग्नाच्या काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यान सोरो काबार जालो, कारबारी आहा तेणें बोवाळ मारली, आवय गे म्हणलें आसतलें, कोंकणी भाशेन म्हणटलो जाल्यार आवय गे दुखता म्हणलें आसतलें. आनी रोखडे मारयेन आपल्या पुताक उलो मारलो, पुता तांचो सोरो सोंपला. ते आवय गे म्हणटात, ते दुखता म्हणटात, मातशें तांकां दी कितें जाय तें. जरूय जेजून म्हणलेलें आपल्या आवयक, अस्तरे तें तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून येवंक ना. ही उतरां म्हणलेलीं खरें, पूण आवयन रोखडेंच तांकां म्हणलें तो सांगीत तितलें करात, कित्याक ताका धाडला तो सोडवणदार. ही उतरां सायबीण मायन म्हणोंक ना, पूण ती जेन्ना म्हणटा तो सांगीत तितलें करात म्हणल्यार तेज्यान जाता, तो सोडवणदार. हेंचो हें तें आयज पयल्या वाचपान बागेवन पावलू कॉलस्करांक चीट बरोवन सांगता, तुमी पातकी, तुमी देवाचेर दुस्मान जाल्ले म्हणटच आनीक चान्स ना काबार, पूण ताणें आपल्या रोगतान तुमकां सोडयल्यान. मारिया आमची आवय ताका उलो मारता. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान जेजू आनी ताचे शीस शेतांतल्यान चलोन वेताले आनी शेतांतल्यान चलोन वेता आसतना तांकांय आवय गे जालें. केशे भाशेन भूक लागली तांकां आनी देखून कणसां तोडून शेतांतलीं आपल्या हाताचेर ती मुड्डून ते खाताले. म्हणटच कळटा खरेंच भूक लागलेली म्हण हांकां. आनी हे आपणाचे भुकेच्या वेळार ती कोणश्यो तोडून मुड्डून खातात तेन्ना कोण तरी बऱ्या मनशांनी पळयलें, तांकां फारिजेव म्हणटात. आनी ते फारिजेव रोखडे म्हणटात कितें कितें कोत्ता, सोनवार आयज, सोनवारा दिसाक कोणश्यो तोडून खावपाक जायना, कायदो आसा. तांकांय दुखता त्या वाटेन, कित्याक कोण तरी कायदो मोडटा अशें दिसता. आनी कोण कायदो मोडपी, जेजू आनी ताचे शीस. सगल्याक भोंवता सगल्यो बऱ्यो वस्तू सांगीत
व्हडल्यो ओचोरयां कोत्ता, मिलाग्री करता, कितलो लोक ताचेशी धांवन येता आनी तो तोंडार मारता जायत्या जाणांचे, आनी आपूण हो पळय कितें कोत्ता, फारिजेवांक दुखलें आनी ताणी बोळ मारली दुखोता म्हण. आनी असल्या वेळार भाव भयणीनो, एक बरी पद्दत आमी पळयता. जेजू तांचे लागीं भासाभास करूंक लागता. तांणी थिंगा सायडीक कुशीन रावून आपणाचेर कितें उडयलें म्हूण तेंचे लागीं झगडपाक वचना. आयज दिसती पडटा, आयज आमचो एक लॉ एंड ऑर्डर आमच्या गोंयांत एक बदललेलो आसा. कोणाक कितें म्हणपाक जाता, येतात मारपाक रोखडे. कोणें कोणाचेर कितें मारलें, कोणाची तकली फोडली, येदींशीं केसनांवां मरणान काबार जातात. जाल्यार कशे भाशेन जावचें, ह्या फारिजेवांक बरें दिसोंक ना, बरें आहा कायद्यांक लागोन. तेंची चूक ना, कित्याक सोनवारा दिसाक जेजू आनी ताचे शीस कायदो मोडटाय अशें दिसतालें. आनी आपासत तांणी शिसाक विचारलें, सोनवारा दिसा कित्याक कोत्तात तुमी हे भाशेन, आनी दुसऱ्या दिसा खंयच्या येवन हाय मरे जाय तितलें. आनी तेन्ना जेजू तांचे लागीं भासाभास करता. आनी भासाभास करता आसतना बेश्टो कांयच्या कांय उलयना. आयज आमची भासाभास कशे भाशेन जाता, कोणाकूय जरी तर दुखलेलें आसा, भोव करून आयज रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जाता तेन्ना कशे भाशेन उलोवप, एरेस्ट करो, बोळ मार, झगडी कर, रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट, हेजेर FIR तेजेर FIR, पोके FIR, कांयच ना तातूंत भितर. पूण चलता कित्याक आयचो सरकार जंय आसा थंय ते आसात. आयचे पुलीस जे आसात ते सरकाराक तकली भागयतात आपली. जरूय ते पुलीस जाणात हें चुकीचें, तरी पूण ते FIR घातलेले आसात. एक्सपिरियन्सांतल्यान उलयता. तशेंच आयज जे आमचे जायते एक्टिविस्ट आसात तांचेर ह्या दिसांनी केसीस, जायत्यो एक्टिविस्ट गोंयांत, दादले तश्यो बायल्यो काडल्यो भितर घातले. कित्याक उलयतात तीं, दुखयतात सरकाराक. आनी सरकाराक दुखयता म्हणटच कोणाक उजार करतात, पुलिसांक उजार करून तांकां सगल्यांक तांचेर FIR, तांकां भितर घातले. आतां बेलाचेर सुटलेलीं आसात. थोड्यांच्यो केसी मुखारूच वचनात, दवरल्यात तश्योच मुद्दम. जाल्यार भासाभास करपाक जेजू शिकयता. जरी तर कितें चुकलेलें आसा, जरी तर कितें वयर सकयल जाल्लें आसा, जाल्यार भासाभास करपाक जाय. फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर जे कमेंट सेक्शन आसा तातूंत आमी वचत जाल्यार जे कोण भिवपाक सोदतात ते नाका जाल्लें उलयत रावतात, गाळयो मारतात, भिवयतात, हें सगलें कोत्तात. जे कोण सोत उलयतात ते बाबडे कोत्तात ट्राय सवका सांगपाक बरे भाशेन. पळयलां तुमी, वाचून पळयलां केन्ना? कोण चड बोवाळ मारता? जे कोण चड वायट करतात आनी दुसऱ्यांक दुखोवंक सोदतात ते चड बोवाळ मारतात. कित्याक तांच्या हातांत पदवी आसा, ती ते आपणाक जाय ते भाशेन वापरता. जाल्यार जेजू शिकयता, जरी तर दुखलां तुका, कांय नजो, यो बस उलोवया. आनी जेजू उलयता तेन्ना पवित्र पुस्तक उगडून तांकां सांगता. तुमी वाचूंक बीन ना? ही आतांची खबर न्हू. दाविदाक जेन्ना भूक लागलेली, दावीद आनी ताचे सांगाती तांकां भूक लागलेली, कांयच नासलें जेवण, तेन्ना ते देवाच्या मंदिरान भितर सरले आनी ते याज्ञिकान तांकां दिलें तें जेवण खावपाक. खंयचें जेवण? जें उणें फकत याज्ञिकांनी खावपाक जातालें, उरलेल्यांनी कोणेंच खावपाक जायनासलें. पूण तांकां भूक लागलेली. दावीद थिंगा कितें आसलें तें मोडून तोडून ते भाशेन खावंक ना. तो याज्ञीक आसा ताचे लागीं उलयले, ताचे लागीं मागले, ताणें दिलें. भासाभास. जरी तर कितेंय प्रॉब्लम आहा, दुखपा सारको आमकां आवय गे म्हणपा सारको प्रॉब्लम आहा, भाव भयणीनो, उलोवपाक जाय. आनी सारकें उलोवपाक जाय, सितीदान उलोवपाक जाय, कांयच्या कांय न्हय. हें खंय जावपाक जाता. आमच्या कुटुंबान जावपाक शकता, आमच्या समाजान जावपाक शकता, आमचे पवित्र सभेन, आमचे इगर्जेन जावपाक शकता, वा आमच्या राज्यान जावपाक शकता. पूण अशें जाता तेन्ना सारकी वाट सांबाळूंक शिकया. जाल्यार जेजून जी वाट शिकयल्या ती जरी तर आमी सांबाळली जाल्यार एक वस्त गरजेची. ही भासाभास करता आसतना मानून घेवपी रोखडेच ना. झगडपी, पाड घालपी, फोटी मारपी, मॅन्युप्युलेट करपी चड आसात. आनी भोव करून जेन्ना हे मॅन्युप्युलेट करपी, फोटी सांगपी सरकार जांच्या हातीन पदवी आहा जाल्यार आनिकूय तेन्ना पुलीस पासून आयकना कोणाचें. जाल्यार असल्या वेळार कितें करपाचें तेंय आमकां शिकयता जेजू. असल्या वेळार ही थिराय गरजेची. सोत बुडटा केन्ना? सोत बुडटा. कोंकणींतल्यान म्हणणी आहा सोताची आनी तेलाची. खंयची ती?
आयकोना केन्ना? तेल बुडत पूण सोत बुडचें ना. आयकोना रे आतिश केन्नाय? तेल बुडत पूण सोत बुडचें ना. तेल बुडटा उदकान केन्ना? डेन्सिटी लेस आहा म्हणटच तें वयर उरता, तें केन्ना बुडना. पूण आमची पुर्वजांची ही म्हणणी, तेल बुडत पूण सोत बुडचें ना. सोत एक दीस येतलेंच वयर, जाल्यार हें सगलें जाता तेन्ना ही थिराय एकदम गरजेची. बरवशाची आवय आयज आमी म्हणटा, आवयपणाचो मायपणाचो सांगात आनी आलाशिरो पवित्र सभेक दिवन सायबीण माय बरवशाची माता. जाल्यार हो बरवसो जरी तर आसा, सोत बुडचें ना, बरेपण आसा तें सांडचें ना, आमची कुशालकाय आसा ती खंय वेची ना, ती येतलीच परती. हो जरी तर बरवसो आमकां आसा जाल्यार एकदम गरजेचें तो येव पासून तूं उरपाक. तो बरवसो, तें सोत, ती कुशालकाय येतलीच, पूण ती येता तेन्ना तूं आसतलो. तूं ना जाल्यार मागीर कितें? सोत येतलें. सोत येयनासतना रावचें ना, कुशालकाय येयनासतना रावची ना, बरेपण येयनासतना रावचें ना, येतलेंच, पूण तूं आसतलो. तुका तर आसपाक जाय जाल्यार थिराय गरजेची. ह्या सगल्यान जेन्ना त्रास आसात, कोश्ट आसात, आवयगी आसात, दुखोता जाता, तेन्ना सगल्यांनी थिराय धरून घट्ट रावपाक एकदम गरजेचें. ही थिराय खंय मेळटा? कित्यांतल्यान मेळटा? पयल्या वाचपान आमकां सांगलां तशें, आमी जेन्ना पातकी आसल्या तो, आमी जेन्ना दुस्मान आसल्या देवाची तो, ताणें येवन आमकां जरी तर सोडयल्यात जाल्यार थिराय सांबाळटलो जाल्यार भावार्थाची थिराय सांबाळया. भावार्थान घट रावया. कितें येवं आमचेर, वायट कितें येवं, कोणूय कितेंय म्हणो, पूण जरी तर आमी स्वतान आसा, जरी तर आमी सारकीं आसा, थिराय सोडची न्हू. थोडे फावटी झगडोंक पडटा, आवाज करूंक पडटा, करया. आनी ह्या पासत आतां ह्या दिसांनी जेन्ना हें डबल ट्रॅकिंगाचें परतून एनावन्समेंट केला सावथ वेस्टर्न रेल्वेन, तेन्ना परतून हें झूज चालू केलां. हें झूज चालू केलां. आमचे एक्टिविस्ट आसात तांणी, आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आसात तांणी सुरू केलें. आतां पॉलिटिशियन्स आसात तेय बीन लागलेले आसात. कित्याक? गोंयची माता सांबाळून दवरपाक जाय, गोंयची भूंय सांबाळून दवरपाक जाय. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां ही कृपा मागुया. आमी सायबीण मांयच्या जल्माची तयारी करता आसतना हें समजून घेवंक आमी, आनी आमकां दुखता तेन्ना आमी आमचे मांयचो आलाशिरो आनी सांगात सोदूंक, आनी ती आमकां सांगात आनी आलाशिरो दिता तो आपल्या पुताचो. पुता तांचो सोरो सोंपला आनी आमकां सांगता तो सांगीत तितलेंय करात, जाल्यार हे भेटेन आमचे जण एकल्याचे त्रास, कोश्ट, दूख सगळी भेटोवणेन उबारुया आनी आमकां कुशालकाय, सोत, थिराय दी म्हूण मागुया.